आमी आसा म्हापसा जी फाटल्यान दिसता ही म्हापसा बार्देस तालुक्याची जी मेनली जी गव्हर्मेंट ऑफिसांची जी बिल्डींग आसा पळय गव्हर्मेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स आसा ही बिल्डींग जेन्ना हे हांगासर जे वयलो थर्ड फ्लोराचेर गळटा आनी सगळे कॉम्प्युटर बीन आहा तितून उदक गेले काम करपाक डेंजर आसा बिल्डींगूय बी डेंजर आसा हे जेन्ना आमी स्टुडंटान हायलायट केले त्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी आयज काम सुरू केलें म्हणजे मेन म्हणजे ते नळे बिळे आसले ते देंवयले आनी तेंच्यांनी वयर त्या फ्लोराचेर वयर प्लास्टीक घालपाक काम सुरू केल्लें आहा. आतां सद्या प्लास्टीक वयर घालपाचें अर्दें मेळून जालें आनी काम तेंचें प्लास्टीक घालप चालू आसा. बाकीचे जरी ते हे घातले तरी बीन जे उदक सायडीचे ज्यो भिंती आहा ह्यो भिंती सारक्यो फुगलोले आहा आनी स्लॅबाचे कुडके बी पडटात. ताका लागून ही खरें म्हणजे बिल्डींग ती डेंजर कंडिशनान जाल्ली आसा. हांगासर जे कामां घेवन जे लोक आपले कामां गव्हर्मेंट ऑफिसांनी मामलेदार आसा किंवा कलेक्टर आसा मागीर PWD आसा मागीर सिवील सप्लाय आसा मागीर कोऑपरेटीव सब रजिस्टर ऑफिस आसा इन्कम टॅक्साचें ऑफिस आसा अशी जी सर्वे डिपार्टमेंट आसा ही सगळी ऑफिसां जी आसा आनी त्या डिपार्टमेंटांनी आपली कामां घेवन जे लोक येतात तांकां बीन डेंजर जाल्या कित्याक ते येता आसतना समाज जर वयरसून जर स्लॅबाचो कपचो जर तेंच्या माथ्यार पडलो जाल्यार व्हडल्यो अपघात जावपाचे आसा किंवा काम करता त्या कामगारांचेर पडलो जाल्यार तेय बीन तांकां बीन दुखापत जावपाची शक्यता आहा. तेन्ना लोकांची आनी सगळे हेंची जी डिमांड आसा की ही जी बिल्डींग आसा ही बिल्डिंगांची सगळी जी डिपार्टमेंटाक जी ऑफिसां आसा ती शिफ्ट करून दुसरे कडेन व्हरची खंय तरी आनी हांगासर ही बिल्डींग आहा ती डॅमॉलिश करून थंयसर बरी एक प्रशस्त अशी गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स ऑफिस बांदची ही लोकांची मागणी आसा. स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकरा वांगडा हांव श्याम फडते म्हापशेच्यान.